म्हज्या फाटल्यान जे झाड आमकां पळोवपाक मेळटा ते खरें म्हळ्यार भुयपालच्या सूर्यकांत गांवकर हांणी लायिल्लें आसा, पूण आमच्या गोंयान सैमीक रित्या हें झाड पळोवपाचें जर आसा जाल्यार आमकां वयचें पडटलें जायत्या न्हंयच्या देगांचेर आनी थंय न्हंयच्या कांठार आमकां हें झाड पळोवपाक मेळटा. ह्या झाडाचें नांव जें आसा तें लोक आमच्या कडेन तेका केशर म्हणटात आनी दक्षिण गोंयान तेका जाफरां म्हणटात. बिक्सा ओरिलिना हें तेचें वनस्पतीशास्त्रान नांव आसा, पूण आमच्या कडेन हें जें झाड आसा तें फामाद आसा तेच्या फाटलें कारण म्हणजे तेका लिपस्टीक ट्री म्हणटा. आतां लिपस्टीक कित्याक लागून तर ही जी बोंडां आसा ती बोंडां जेन्ना पिकता तेन्ना भितर आमकां बियो मेळटा आनी त्या बियांतले जे लिपस्टिकाक लावपा खातीर गरजेचे आसा नैसर्गीक घटक ते सगळे आसता भितर. पयलींच्या तेंपार बायलां जी आसलीं ती सौंदर्य प्रसाधनां आयच्या सारकीं वापरनासलीं. आयज आमी रासायनीक सौंदर्य प्रसाधनां वापरता, पूण पयलींच्या तेंपार आमकां सैम हे सगळे दितालो आनी ह्या वनस्पतीन जो रंग आसा तेचो वापर जो आसा तो आपले ओठ रंगोवपा खातीर करताले, मागीर रंगकाम करपा खातीर करताले आनी आयज सुद्दां नैसर्गीक रंग जर आमकां जर जाय होळये खातीर जाल्यार सूर्यकांत गांवकर जो आसा तो ह्या सगळ्या बोंडांतलो रंग काडून तेचो वापर करतात. मागीर आमकां रसना करपाक जर जाय जाल्यार रसना करपा खातीर तुमी रसनाचो वापर करूं नाका, तर करताले जाल्यार ह्या सगळ्या गजालीचो वापर करा. ही बोंडां आसा तो रंग जर तुमी काडून दवरलो भितर उदक घालून जाल्यार तुमकां जाय तेन्ना लिंबू घालून आले घालून बऱ्या पैकी जो आयज पद्दतीन आमी सॉफ्ट ड्रिंक पियेता तशें सॉफ्ट ड्रिंक आरोग्यदायी सॉफ्ट ड्रिंक आमच्या घरान आमकां ताजें करून पिवपाक सुद्दां मेळटा आनी तशा पद्दतीचो फायदो आमी घेवचो. सैमान जे आमकां हे सगळें दिल्लेलें आसा गिरेस्त काय तेचो लाभ आमी जर घेतलो जाल्यार आमची जीण जी आसा ही खूब सोबीत आनी सुंदर जावंक येता.